नव्या वर्साक सुरवात जाल्या. आता केन्नाय आचारसंहिता लागू जावं येता आनी वेंचणुकेची तारीखय जाहीर जावं येता. ह्या फाटभुंयेर वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी हालचालींक गती दिल्या. भाजपाची उमेदवारीची यादी केन्ना जाहीर जातली हाचेर सगळ्यांचें लक्ष आसा. सरकार परत एकदा भोवमतान हाडप तशेंच साश्टी आनी तिसवाडीचो बालेकिल्लो राखून दवरप हो भाजपा खातीर प्रेस्टीज इश्यू जावन रावला. वेंचणुकेचें नियोजन करपा खातीर काल पणजे भाजपा पक्ष श्रेश्ठांची बसका जाली. वेंचणूक लागीं पावता तश्यो ग्रासरूट लेव्हलीचेर बसका चालू जातल्यो. भाजपाची वेंचणूक समिती स्थापन जावपाची आसा. उमेदवारांच्या नांवांची वळेरी धाडून दितले. कांय मतदारसंघांतलीं नांवां वळेरींत घातल्यात. समिती ताजेर निर्णय घेवन उमेदवारी जाहीर करतली, भाजपाच्या पक्ष श्रेष्ठांनी सांगले. आज स्टेट पॉलिटिकल सिचुएशन को हम अंडरस्टैंड किया है, सभी लोगों से बातचीत किया है. इलेक्शन कैंपेन कैसा होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए, कैसे फिर भारतीय जनता पार्टी का सरकार गोवा में आना चाहिए, इसके लिए सभी पार्टी के लीडरों का बातचीत करके उनका मन में क्या है वो सब सुन लिया है. इसके बाद हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे. उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से गोवा में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए क्या क्या प्रयास करना चाहिए, पूरा प्रयास हम करेंगे. तो हमारे को जो रिपोर्ट मिला है पूरा वी विल गेट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, उसमें कोई शंका नहीं है. भारतीय जनता पार्टी का सरकार इंडिविजुअली भारतीय जनता पार्टी का सरकार गोवा में आएंगे और गोवा के जनता चाहते हैं एक स्टेबल गवर्नमेंट, एबल लीडरशिप. सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एक स्टेबल गवर्नमेंट गोवा में दे सकती है. भाजपची इलेक्शन कमिटी घोषित होईल. त्या इलेक्शन कमिटी समोर सगळी नावं जातील आणि त्यानंतर हे सगळं आणि एक त्याची प्रोसेस आहे. अध्यक्ष जे आहेत ते प्रोसेस सगळी सांगतील तुम्हाला. भारतीय जनता पार्टीमध्ये एक मोठी प्रोसेस असते, ती सगळी प्रोसेस पूर्ण होणार आहे. ते अध्यक्ष तुम्हाला त्या संदर्भात सांगतील. सबको ये पता है कि बीजेपी के सिवाय दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है. बाकी पार्टियों की हालत सब लोग देख रहे हैं और इसलिए मुझे लगता है और भी लोग हमारे साथ आएंगे और सबसे ज्यादा लीडर्स तो आएंगे, लेकिन जनता हमारे साथ है. कशें आसता, आमची पार्लमेंटरी बोर्ड ठरयता. आमी हांगसर पळय नांव वता, प्रत्येक मतदारसंघात 2 नांवां 3 नांवां धाडटात. मागीर थंयच्यान मागीर पार्लमेंटरी बोर्ड आसा दिल्ली तो नांवां डिक्लेअर करता. बाय वेन इट कॅन बी पॉसिबल कितें आसा. आतां आज फाल्यां केन्ना तरी आमची कॅन्डिडेट सिलेक्शन कमिटी म्हणजे इलेक्शन कॅन्डिडेट ठरवपाक कमिटी डिक्लेअर जातली केन्ना 1-2 दिसा भितर. त्याच्या नंतर मागीर पार्टी बसतली मतदारसंघांनी वचून कार्यकर्त्यांनी विचारात घेवन मागीर कॅन्डिडेट डिक्लेअर. आतां फुडें केन्नाय इलेक्शन डिक्लेअर जावपाक शकता. त्या खातीर प्रत्येक मतदारसंघान वचून सध्या तशें आमचे जवळ 22 मतदारसंघांनी कार्यकर्त्याच्यो बैठकी जाल्यो, मोठे मेळावे जाले. आतां परत एक फावट प्रत्येक मतदारसंघान वतले आनीक मतदारांचे मोठे मेळावे घेवन लोकां पर्यंत सरकाराची कामां पावयतले आनीक भारतीय जनता पक्षाचो सत्तेर कित्याक येवपा जाय म्हत्व लोकां पडून. साश्टी भाजपाक प्रतिश्ठेचो विशय जावन रावल्या. काँग्रेसीचे 10 आमदार फोडून भाजपान साश्टीचेर सत्ता मेळयल्ली. साश्टीची सत्ता तिगोवन दवरप हे भाजपा मुखावेले व्हड आव्हान. भाजपाक साश्टीत मताधीक ना, पूण भाजपाच्या आमदारांक अपक्ष म्हूण उबे करून तांकां तेंको दितले, अशें राज्यसभा खासदार विनय तेंडुलकरान सांगले. भाजपाची 4 सिटां साश्टीत येतली असो हावेस तेंडुलकरान उक्तायलो. 22 न्ही 22 हे मेजॉरिटी येतले. आमचे 38 मतदारसंघांनी काम चालू आसा. बाबाशानाक आमी सपोर्ट करतले म्हटलां आनीक बाकी कडेन तशेंच विचार. सावथाकूय बरें परफॉर्मन्स करतले तुमी. हे फावट सीएमानी तशें म्हटलेलें आसा की हे फावट वी वूड परफॉर्म. खूब बरें, म्हणजे मिनिमम आमी सालसेतीन मिनिमम 4 सीट आमकां मिनिमम 4 सीट येवपाक जाय. सालसेती भितर प्रयत्न करतले. प्रयत्न येवपा जाय अशें म्हाका कॉन्फिडन्स आसा. कार्यकर्त्याची मेहनत आणि कार्यकर्त्याच्या कामाचेर आमचे सरकाराच्या कामाचेर आमकां पूर्ण विश्वास. तितून फातर जाय असो शुवर इथं 4 भितर तो आयलो, फातोर्डा आयलो 100%. येता ते वेंचणुकेत तिसवाडीचे 5 मतदारसंघ भाजपाच्या नांवार जमा जातले. ह्या मतदारसंघांनी आदींच भाजपाची सत्ता आसा, ती तिगून उरतली असो आत्मविश्वास बाबुशान उक्तायलो. तिसवाडीचे उमेदवारा वयल्यान घोळ चालूच आसा. तसोच मनोहर पर्रीकाराचो पूत उत्पल पर्रेकार पणजे वेंचणूक लडोवपाचे जिद्दीर ठाम आसा. ह्या गोळा बद्दल तशेंच ताचे टिकेटी बद्दल ताका प्रश्न विचारले. I'm confident, I'm telling you, all 5 seats BJP is going to get.
as far as Tiswadi is concerned. पूण तुमचे जेन्ना टिकेट डिसायड जातले तेन्ना बाबुशाचे कितें आसतलें स्टेटमेंट बाबुशान कितें सांगता पळय ते एडवायस It is not कशें एडवायज आहा आमचे आहात न्हू सिटींग MLAs are already there न्हू first. वॉट अबाउट सांताक्रूज सर तुमी सदांच म्हणलेलें की तुमचो बाराबोर आग्नेल आहा पळय तो सत्ता see, party will take a call, as I said, no. Now, Penjim also, there are 2-3 candidates, who all 3 candidates are eyeing for the ticket. Santa Cruz also, there may be 3, not only Santa Cruz, there are 4, I think, 4-5 people. but you have- Ultimately, whoever gets the ticket, we got to work for those people, the person. So we will work whoever gets the ticket. Okay. Whatever they're discussing now, I am not. If I was distributing tickets, I would have told you my position only. No. Okay. So that's the reason I'm saying. So Madkekar is there, Silvera is there. This MLC, this is sitting MLA. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रीस.